हाय एवरीवन, वेलकम बॅक टू चॅनल. सगळी कशी आहे तुम्ही? आणि हांवूय बी बरो आहा. सो आतां कुयटनी सकाळची 8 जालो आहाय आणि हांवें मुगे सगळें कितें काम आसलें तें कोण काडलें. झाडां बी सगळें उदक घायलें आणि ब्रश बी सगळो मान जालो. सो आयज न्ही आमी फेस्टिवल आहा इन कुयट न्ही मँगो मेनिया म्हणून एक फेस्टिवल चलता आणि थिंग न्ही 70 टायप्स ऑफ वरायटी मँगो येयलो आहाय. आणि आतां तुमकां खबर आहा मँगो जो सिजन चलत तो. सो चोया थिंगा दाखयता तुमकां सगळें एक्सप्लोर करता. आणि म्हाकाय बी मँगो घेवपा जाय. आणि हे मँगो जावन हांवें आमगेले इंडियन मँगो. सो विथआउट वेस्टिंग टायम या आमी चल. आणि ही जावन आहा आमगे एरियाची स्ट्रीट. सो हिंग न्ही ब्लॉक नंबर, स्ट्रीट नंबर, मागीर ऑफकोर्स हावज नंबर तर आसता. सो हे भशेन आसा. आणि आतांचे बरें हाजूर बी जाले काय बरें. आनी आतां हिंगा वेदर मातसो हॉट चलता, बरो हॉट आहा. सो भशेन अशें करून हिंग हें केलां चोय गार्डन बी केलो आहा. अच्छा हिंग मी तेंचेर मँगो घायला लायक हो न्ही फोटो फ्रेम केला तेंच्यांनी. सेल्फी बी घेवपा मेळटा ते भशेन. आनी सो हिंगाय सेल्फी घेवपा मेळटा सारकी. सगळे मँगो आख्खे बॅकड्रॉप केला मँगो मेनिया. हिंगच तेंच्यांनी सेटअप केलो आहा आख्खो मँगो. एक मँगो बोट घेवन येता चोय. आनी थिंगा आहा मातादोर. ही सारकी पयली गाडी मातादोर चोयली हे भशेन. आनी हिंग तेंच्यांनी एंट्रन्स घायलो आहा हे भशेन. बरो उडयलो. हांव चोय आतां पावलो हिंगा भितर. आनी हिंगा आमगेले इंडियन लोक येयलो आहा चोय जायतो मँगो घेवपा चोयली. आनी दाखयता तुमकां केसे केसे मँगो आहाय ते. जाय सगळो आख्खो हें केलो आहा चोय. आनी हे चोय हे चोयली काय जाय ते. हे इंडिया मँगो चोय अशें सगळे हें घायले तेंच्यांनी हिंगा आख्खे. सगळें हें केलां चोय आख्खे मँगो हें केलो आहा चोय. सो डिफरंट क्वॉलिटी आहाय. हे जावन आहाय राजपूर. हे मातसो ग्रीन अशें आहाय पूण सायज आहा ती बरी आहा. कितें मोठे आहाय चोय. आनी तेच भशेन हे सगळे राजपुराचे पूण प्रायस डिफरंट आहा. तेच प्रायस हेच प्रायस चोय चले. आनी हे चोय हे अल्फोन्सो मँगो हे इंडिया. ओके. सो अशें करून तेंच्यांनी आख्खे डिस्प्ले केलो हिंगा मँगो आहाय तितले सगळे मँगोच आहाय. सो हिंगा येल्लो आहा हे न्ही मँगो एक स्टेटीनसान येयलो आहाय. डिफरंट स्टेट. सो हे ते बिहार आनी हिंग पासून गायले हे हुंचे. सो हे हिंगाचे चोय हे भशेन. आनी हिंग मँगो घेवपा न्ही लोक जायतो येयलो आहा. डिफरंट चॉयस आहाय, वरायटी आहाय. आनी मुखार यायचें दाखयता. आख्खो मँगो सेल पडलो आहा मँगोचो. आज सिजन न्ही सो हिंगा आख्खे घायले सगळे मँगो आहाय. सो थिंग पासून हे केसोले हे न्ही हे अल्फोन्सो आनी हे इंडियेचे. ओके भशेन हिंगाय घायले हिंगाय आहाय. आनी हेचो प्रायस न्ही डिफरंट प्रायस आहा चोय. 1 KD 995 क्या है चोय पसंद. अच्छा हे भशेनचे हे सारके फूल येल्लो चोयले माहिती हांचे
हेच सो आतां म्हाका न्ही हिंगा घेवपा जाय 2 भाशेन घेता हांव सो थंयचे ते हेचो हिंगाय घायलो आहा तेंच्यांनी हिंगांचोय हेजो प्रायस हेचो हो वयलो प्रायस सो हे भशेन तेंगे सगळे लेबल बी आसता सो हिंग जायत गायले हिंगा आख्खी रासो आहा आनी हे तरी मँगो जाय न्ही जाल्यार स्पेशल हिंगा लुलून येवपा पडटलें सगळो मँगो मेनी आहा तो आख्खो लुलून घायलो आहा आनी आनीकूय आहाय थंय तेंच्यान सारकें बरें बास्केटीन घालून दवरली ही फूल बास्केट असो हो प्रायस तेजो सो हे भशेन आख्खें पॅक केलें सो वयर एक बास्केट आहा आनी हेवटेन काडणे आनी हिंग बॉक्सां चोय जायले बॉक्सांय घेवपा मेळटा चोयले हे भशेन हिंगा चोय एक कच्चे आम म्हणटा ते आनी हिंग वयरूय हे चोय सो ही फूल बास्केट लायक 3 kg 3.5 2.5 हे भशेन चोयले लोक जायतो येता घेवपा कित्याक तेंच्यांनी बरें हें केलो आनी काय बरें सगळे मँगो सेक्शन घायला सो हिंगाय हाय के मँगो घायले चोय थिंग जालें थिंगा वयत थिंग मँगो घायले आनी हिंग चोय कितें बरयलें तें एम्बसी ऑफ इंडिया चोयले कोयट सो फ्रेंड्स लुलू न्ही टोटल 3200 टन्स ऑफ मँगो इंडियेसान गल्फान एक्सपोर्ट केलो आहाय आनी तेय बी जाल्यार फ्रेश मँगो आनी 82 टायप्स ऑफ वरायटी मोस्ट फेमस जावन आहा केसर मँगो तेजो नांव गुजराताचें आनी मानकुराद बी तेसोन आहलोच हिंगा डिफरंट दुसरे आहलोले आनी अक्रॉस मिडल ईस्ट दुबय सावदी कटर बॅरीन ओमान जितले मिडल ईस्टर्न कंट्री आहाय लुलूगे जितले स्टोर आहाय तेंगे मॉल आहाय तितून हो फेस्टिवल चलता मँगो मेनिया सीजन टायप तेंगे डिफरंट इवेंट्स जाताय आयज चोय हिंगा क्वीट बकरी ईदाचो फेस्टिवल आहा थिंगा जरी तर तो हांव गेलो जाल्यार तुमकां दाखयता ओके आनी जस्ट हो व्लॉग हांव आयचो हिंगा एंड कोत्ता थँक्यू फॉर वॉचिंग हॅव अ ग्रेट डे आनी तुमकां तर लायक जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब कराय मेळया नेक्स्ट व्लॉगान टेक केअर फ्रेंड्स बाय सी यू